महाराष्ट्राक जोडपी लाटंबारसी पंचायत वाठारांतल्या त्या वादग्रस्त रस्त्याचो विशय दिसान दीस तापत आसा. ह्या रस्त्याक कायदेशीर परवानगी दिल्या जाल्यार ताची प्रत दिवची अशी मागणी लाटंबारसी पंचायतीन निवेदना वरवीं दिवचलच्या मामलेदारा कडेन केल्या. दुसरे वटेन ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची जोड पळोवणी करची अशी मागणी तांणी केल्या. लाटंबारसी गांवांत आशिल्ल्या पेट्रोल पंपा कडल्यान मेन रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्रांतल्या आंबटगांव सीमे मेरेन बांदिल्लो रस्तो बेकायदो आसा. सर्वे नंबर 333/0 हे मालमत्तेन जावपी ह्या रस्त्या विशीं पंचायत काळखांत आसा असोय पंचायतीचो दावो आसा. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जर समज तेंच्यांनी म्हणजे आनी खंयच्या इतर डिपार्टमेंटान ऑर आनी जी कितें परमिशनां घेतलेली आसा तेजी आमकां कितें एप्रुवला बीन कितें घेतल्या तेजी डिटेल्स दिवपाक जाय. सेकंड म्हटल्यार जो रोड जो काडलेलो आसा तितूर मेन म्हणजे आमकां ते आतां सर्वे नंबर ते आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो मामलेदाराक सायड बाय सायड आमी तलाट्याक इन्स्ट्रक्ट करपाक एक हें दिलां की तेणी ते सर्वे नंबर आमकां आयडेंटिफाय करून दिवपाक जाय. सो दॅट आमी आफ्टर तेज्या नंतर आमी शोकॉज नोटीस धाडपाक आमकां कितें तरी एक आदार मेळटलो. आनी थर्ड म्हटल्यार आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेंकां तेजी कॉपी आमी धाडून दिल्ली आसा. बिकॉज पयलीं तेजी सेम आमकां एक तेन्ना लेटर येसले तेन्ना दुसरो सरपंच आसलो पयलींचो तेन्ना की रिगार्डींग त्याच रोडाचेर ते मॅटर आसा ते पेंडींग आसा. बट हो सडनली आमकां कळोन येयलो की तो रोड तो कंप्लीट जाल्लो आसा. सो तेची इन्फॉर्मेशन जर कितें आसा ती आमी ऑफिसासून तेंच्या मागोवन घेतल्यो आनी तशेंच आमी एक स्पेशल मिटींग काडल्या जी येता ते 1 तारखेक आसा रिगार्डींग हेच मॅटर डिस्कस करपाक. आनी थंयसर आमी फुडें कितें निर्णय आसा तो ते मिटिंगेक आमचो जातलो. तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन बी मागल्यार? हय, ऑल्सो आमी ते जॉईंट इन्स्पेक्शनूय मागलेले आसा आनी जी कॉपी आसा ती टू द रेव्हेन्यू चीफ मिनिस्टर आनी आमचे होम मिनिस्टर हेंच्या सगळ्यांक आमी पाठयल्लेले आसा. तो कितें रोड इलिगल आसा? रोड इलिगल तो आमच्या कडल्यान अजून काय ती परमिशन कसलेच घेवंक ना. सो दॅट आमी तो कन्सिडर करू शकता की तो रोड इलिगल. म्हणजे तो पंचायतीक कितेंच खबर ना? पंचायतीक कितेंच खबर ना रिगार्डींग. कितको किलोमीटर आसता तो? अप्रॉक्स 5 ते 6 आसतलो किलोमीटर. आणि रुंदी त्याची एक 8 ते 9 अशी असतेली. कनेक्टेड टू महाराष्ट्र बॉर्डर पार केल्लेली आसा. महाराष्ट्र बॉर्डरीन तो कमीत कमी 300-400 मीटर भितर पावलेलो आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक वेरियस नोटिशी धाडलेल्या. आमकां इतकेंच कळपाक जाय की हो रोड जो इतक्या फास्ट आनी इतक्या जलद गतीन केला तो नक्की कोणा खातीर? त्या गांवांतल्यां खातीर काय आनी कोणाक भलायकी कोणाक तरी दुसऱ्यांक भलायकी पावपा खातीर तो केल्लो आहा? हो सगळ्यात मेन इश्यू आहा. आनी तेच्या मुळापर्यंत जावपासाठी आमी आज जे कितें पावल उचललेलें आहा ते एक तर सडनली आमकां गजाली कळ्ळे, काही गजाली आमकां थोडेफार खबर असले पण आमी कन्सर्न त्या पंच मेंबरार अवलंबून असले पण तेंच्यांनी कसल्याच प्रकारची इन्फॉर्मेशन पंचायतीक म्हाका दिसता दिवंक नासतली. तेका लागून हे काही विशय काही गांवांतल्या लोकांचे प्रॉब्लम्स आमच्या कानार येयले तेका लागून आमकां हे सगळे मॅटर आमकां चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावोवचे पडले. आनी त्या संदर्भात जी काय कारवाई असतली तेका आमी सगळे जण मुखार जावन आनी योग्य तो निर्णय जाय पर्यंत आमी तिजो पाठपुरावो करत रावतले.